आता ह्या दिसांनी आमी पळयता की यूथ काँग्रेस NSY खुबशे इश्यूज घेतात आनी इन्क्लुडींग नीट मागीर आयज घेता तेंच्यांनी लॉ कॉलेजीचो तो स्टुडंटाचो बॅकलॉग पेपर्स तो इश्यू तुमकां कितें दिसता तो हे सगळे इश्यूज रेलेवंट आसा काय ना आनी तुमी कशें पळयता इश्यूज रेलेवंट आसा काय ना दॅट इज अ डिफरंट मॅटर. NSY आनी यूथ काँग्रेसीन घेवप म्हणजे लोकांक कळपाक जाय की इलेक्शन लागीं पावला. अदरवायज हे 4 वर्सां न्हिदलेले असतात. खंयच्याच बाबतीन हेंचे एक स्टेटमेंट येना. जेन्ना जेन्ना इलेक्शनां लागीं पावता तेन्ना तेन्ना 4-5 म्हयने हे उठतात आनी कितें तरी बोवाळ करतात, रस्त्याचेर येतात आनी दाखयतात की आमी स्टुडंट्सां खातीर किंवा युथां खातीर आमी सदांच फुडें आसता म्हणून. वेरेज भारतीय जनता युवा मोर्चा फाटलीं 10-15 वर्सां जालीं स्टुडंट इलेक्शन्स म्हणून आसतले किंवा युनिवर्सिटी इलेक्शन्स म्हणून आसतले आमी सदांच टायमली प्रत्येक इशू हो मुख्यमंत्र्या कडेन किंवा VC कडेन किंवा आमचे जे परिवारातले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेची संघटना आसा तेय आसतले. हे सगळे टायमली प्रत्येक टायमार वेदर इलेक्शन आसूं नासूं आमी हे सदांच स्टुडंट कम्युनिटी खातीर आनी युथां खातीर काम करत आसता. पूण तुमकां कितें दिसता ते NSY घेता ते इश्यूज रिलेवंट ना म्हणजे सारकें ना काय फेक म्हणटा पळय जो लॉ कॉलेजीचो इश्यू आसा स्पेसिफीक आमचे रविराज तेंचे फूल डेलिगेशन घेवन म्हणजे वायस प्रेसिडेंट अध्यक्षा कडेन घेवन येयल्ले. तेच्या मागीर तांकां मुख्यमंत्र्या कडेन सुद्दां व्हेल्ले. तेजेर आमचोय तेंच्या कडेन टचअप चालू आसा आनी हे आयज इशू घेवच्या पयलीं 15-20 दीस आमी युवा मोर्चा म्हणून आमी तो इशू ऑलरेडी अध्यक्ष आनी मुख्यमंत्र्या मेरेन पावयला आनी तेजेर आमी फॉलोअप घेतले. ओके तुमी तशें आसा जाल्यार मायना कुर्तोरे यूथ जे आसा तेंचेर पुलिसांनी कितें केलां तें सगळें जाण जाणा. तेन्ना BJPचे यूथ कित्याक उठोवंक ना? BJPच्या युथा कडेन काय स्टेटमेंट ना? तेंच्यांनी कितें सांगलां, मुख्यमंत्र्यान सांगलां, होम मिनिस्टरान सांगलां की आमी योग्य ती कारवाई तेजेर घेतले म्हणून. सो आमच्या मुख्यमंत्र्यान सांगल्या बरोबर BJY म्हणून सेपरेटली आमी करपाचे हितून म्हाका काय हे दिसता. पूण एटलीस्ट एक कंडेम स्टेटमेंट तरी युथा कडसून येवंक जाय आसलें न्हू? कित्याक मुख्यमंत्री स्वता जर सांगता तेच म्हणटा मुख्यमंत्री स्वता सांगता म्हणजे मुख्यमंत्री एग्री करता ती इशू घडला. मुख्यमंत्र्यान स्वता जेन्ना सांगला की आमी हेजेर एक्शन घेतले तेच्या मागीर म्हाका दिसना की मुख्यमंत्र्याच्या वयर कोणें उलोवप तेजेर भाश्य. पूण एक कंडेम स्टेटमेंट येवं शकता न्हू जर मुख्यमंत्री स्वता म्हणटा हेजेर एक्शन घेतलें म्हणजे तो इशू घडला. सांगले की मुख्यमंत्र्यान स्वता सांगले हेज्या बरोबर सोंपले. मुख्यमंत्रीन स्वता सांगले न्ही की आमी हेजेर एक्शन घेतले. मुख्यमंत्र्यान सांगल्या बरोबर जालां ते सारकें काय वायट जालां ते रॉंग का ना रायट ते इन्व्हेस्टिगेशन आनी रिपोर्ट. तुमकां कितें दिसता? म्हाका हांव हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा सोपसर हांव काय उलोवंक शकता. हाऊ यू सी द लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन इन गोवा कशी दिसता तुका? It is bogie which is created by Congress. If you see the detention rate nationally, Goa have best detention rate. 92% is the detention rate of Goa. Whereas Congress ruled states, if you see, there are so many Congress ruled states ज्यांची detention rate below 30% आसा. सो हेंच्यांनी यूथ काँग्रेसीने उलोवचीत न्ही कित्याक की गोंयची डिटेन्शन रेट तुमी हालींच डकैतीची जी गोंयान म्हापशा केस जाली तुमी पयलें आसतलें गोवा पुलीस बांगलादेश मेरेन पावोवन तांकां सगळ्यांक हाडचें काम केलें. तुजी बाकीच्यो खंयच्योय केसीस घेयात तुमी डिटेन्शन रेटचेर तुमी ठरोवंक जाय की लॉ अँड ऑर्डर पळय क्रायम म्हणटा तो आमी ह्या जगान अशें रावता की क्रायम म्हणटा तो एक ना दोन खंय ना खंय तरी समज हांव खंयच जावचो न्ही बट हांव म्हणटा की समज ह्युमन बिंग्स सगळेच कोणें जर करता हाव यू शूड वॉट शूड बी द पॅरामिटर फॉर दॅट डिटेन्शन रेट आनी कन्विक्शन रेट. गोंयची ती दोनूय बरी आसा 92% म्हाका एक सांग डिटेन्शन रेट आसा 92% आसा नीती आयोगान सांगला. आनी वेरेज कर्नाटका आसतले किंवा बाकीचे जे काँग्रेस रूल स्टेट्स आसा तेंची जर डिटेन्शन रेट पळयत जाल्यार यूथ काँग्रेसीन तेंच्या थंय वचून मातसो प्रोटेस्ट केलो जाल्यार काँग्रेस रूल स्टेटीचे. एज अ BJP यूथ प्रेसिडेंट तुमी डिटेन्शन बिलीव करता काय प्रिव्हेन्शनान बिलीव करता? आमी इन्व्हेस्टिगेशन चालू असलेली मॅटरा हेजेर पूण क्रायम घडोवन डिटेन्शन करच्या पेक्षा क्रायम घडच्या पयलीं रावात जाल्यार गोष्टी बऱ्यो न्हू. मागीर त्योच म्हणटा प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. वी अग्री ऑन दॅट. बट समज जाता जाल्यार तेका आमची सिस्टम आमचे लॉ डिपार्टमेंट आमचे होम डिपार्टमेंट आमचे मुख्यमंत्री हे सक्षम आसा हँडल करपाक आनी गोंयान हे मुख्यमंत्र्यान करून दाखयलें. आनी अनएम्प्लॉयमेंटाचेर कितें दिसता? म्हाका दिसता अनएम्प्लॉयमेंटाचेर आयज जर तुमी जर 2012च्या पयलींचो गोवा पळयत तेन्नाचो प्रायवेट सेक्टर गोंयान आनी 2012 नंतरचो आयचो प्रायवेट सेक्टर गोंयान जर तुमी पळयल्यार फॉर्मल इकॉनॉमी आसतली इनफॉर्मल इकॉनॉमी आसतली हितूर खुबशे भुरगे आयज कामाक लागला. आयज गोंयान वॉटर स्पोर्ट्सा सारकी युनिवर्सिटी तयार जाला.
कॉलेज तयार जाला. आयज कितल्योश्योच ITI ज्यो आसा ताका अपग्रेड केला, स्कील मिनिस्ट्री अंडर अपग्रेड करून तांकां स्किलिंगा थ्रू ते जॉब लागला. वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आसतले कितल्योश्योच कंपनी तयार जाला, थंय गोंयचे भुरगे काम करता. बाकी इनफॉर्मल सेक्टरान तुमी जर कितलेशे IT कंपनीज पयल्यो, इन्फॉर्मेशन आनी हितूर पयले जाल्यार तितूरूय भुरगे खुबशे कामाक लागला. सो गव्हर्मेंट जॉब आसतले तेज्या भायर प्रायवेट सेक्टर आसतलो. हितूरूय 2012 पयलीं सिच्युएशन कितें आसली आनी आयज कितें आसा हितूर खूब बदलाव जाला. खूब भुरगे कामाक लागला इनफॉर्मल सेक्टरान, फॉर्मल सेक्टरान आसतले. उदाहरण दिवपाचें जाल्यार CM एप्रेंटिसशीप सारकी जी स्कीम आसा, 33,000 भुरगे हे आयज गव्हर्मेंट ऑफिसांनी पेड इंटर्नशीप करता जे ग्रॅज्युएशन जाला. सो अश्यो मुख्यमंत्र्यान आनी आमच्या सरकारान खुबश्यो अश्यो स्किम्स घेतला ज्या स्किमी अंडर जॉब फेर्स आसतले. उदाहरणार्थ मुख्यमंत्र्यान आपल्या बर्थडे दिसा घेतलो किंवा आनी बाकीचे हालींच पणजे हांगा आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टरा अंडर जॉब फेर जाला आसतले. हे सगळ्याक जॉब फेर जाता. प्रायवेट सेक्टरान भुरगे कामाक लागला, गव्हर्मेंट सेक्टरानूय भुरगे कामाक लागला, PSCनूय कामाक लागला. ओवरऑल हांगा खूब सिच्युएशन चेंज जाला आनी खूब भुरगे कामाक लागला.